केंद्राकडे वचून गोंयाक खासा दर्जो मागतले जाल्यार गोंयची अस्मिताय आनी जमनी साल्वार करूंक नेमके कितें जाय संविधानीक बदल वा खासा कायदो करून ही गजाल करपाची ते थारावचे पडटले। हाजेर सप्टेंबरात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आमदार मंत्र्याचे शिष्टमंडळ व्हरपाचे उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिला। गोंयच्यो जमनी घरादारां भायल्यांक विकतात, भायर आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकपी लॉबी वावुरतात म्हण विधानसभेत हुस्को उक्तायलो। रोहन खंवटेन प्रश्न काडिल्लो। बिकॉज हो मुद्दो मातसो म्हत्वाचो, कारण हो मुद्दो आसा स्पेशल स्टेटसाचेर। वॉट इज द इनिशिएटिव्ह दॅट द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टुडे इज टेकिंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ आवर गोवन्स? एक गजाल म्हाका मान्य, गोंयकारपण वचपाक लागप हाजें कारण केवळ भायलो मनीस आयला इतलेंच ना। हांव अनेक भागांनी पळयता, पंचायतीच्या भागान, आनी हांवें विश्लेशण केलें एका विशिश्ट भागान गोंयचें। थंय जमनी थोडे लोक खंय कॅनडा मायग्रेट जाल्या, थंय आनीक खंय मायग्रेट जाल्या, तांच्यांनी आपल्यो जमनी विकल्यो बिल्डराक, पयशे घेतले हाजे। विकल्यो आमीच न्हय त्यो ऑटोमॅटीक, आनी विकल्यो कित्याक ताजें कारणूय सांगता। काही पॉलिटिशियनांनी धंदो केलो डुप्लिकेट पेपर करून किंवा फोर्ज सिग्नेचर करून प्रॉपर्टी विकपाचो। सालसेतूनच जवळ जवळ 70 ते 80 आर्कायवातले डॉक्युमेंट पिजूनय काडले। सालसेतूनच म्हाका दिसता 70 कंप्लेनी येताल्यो की जातून भितर जो कोण हांगा रावना, फॉरेनाक रावता गोंयकार, ताजी हांगाची जमीन भायल्या भायर लाटली, आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तांच्यांनी कंटाळून शेवटी जमनी विकल्यो। दीस मे बी वन ऑफ द रिजन, इट इज नॉट दी सोल रिजन। एक शिष्टमंडळ आमकां घेवन वचचें पडटलें आनी आमी डिस्कस करचें पडटलें होम मिनिस्ट्रीच्या ऑफिशला कडेन। सप्टेंबर एंडच्या आसपास करुया तो कार्य, आनी तांकां सारकें सांगचें पडटलें की गोंयचें स्पेशल स्टेटस इज ऑफ अ डिफरंट कायंड फ्रॉम दॅट ऑफ बिहार, आनी मागीर ताज्या नंतर कशा प्रकारे ते करपाक येतले हाजें सोल्युशन काडपाक येतलें। हाऊसांत तेन्ना डिस्कस जालें तेन्ना सगळ्यांनी म्हणलें की 371च्या अंडर स्पेशल स्टेटस घेवचो। गोवा शूड बी कन्सिडर्ड अंडर आर्टिकल 371. वेदर गव्हर्नमेंट विल थिंक ऑफ टेकिंग दॅट लायन? त्या रिझोल्युशनाच्या आधाराचेरूच हांवें पत्र बरयलें। त्या रिझोल्युशनान आसा की इदर बाय अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल लॉ ऑर एनी अदर मेथड, हे दोन तिनूय ऑप्शन आसा। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। ही गजाल करून मुख्यमंत्र्यान मडगांवच्या भुरग्यांचो घात केला म्हण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। माध्यम भास प्रकरणा उपरांत शिक्षण मळार मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो हो मोठो यू टर्न अशें सरदेसायान म्हणला। सभाघरांत उतर दिवनय थळाव्या आमदारांक विश्वासांत घेनासतना चौगुले हायर सेकंडरी बंद उडोवंक दिली म्हण विजयान सरकाराचो निशेध केलो। चौगुले हायर सेकंडरीक बंद करपाक परवानगी दिवन म्हाका दिसता एज्युकेशन सॅक्टरान चीफ मिनिस्टरान MOIचे मागीर सगळ्यांतलो व्हडलो हो चीफ मिनिस्टराचो यू टर्न। हातून सगळे चड करून साश्टीचे भुरग्यांक आनीक म्हळ्यार फातोर्डेचे आनी मडगांवचे चड करून भुरग्यांचो घात केल्लो आहा। हे हायर सेकंडरी बंद करप म्हळ्यार वर्साक 300 भुरग्यांचो फुडार धोक्यान घाल्लो आहा सरकारान। आनी हो यू टर्न चीफ मिनिस्टराचो कित्याक तो अजून कांय कळना। ताणें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आहा, आनी गेले एक इनॉग्रेशन आशिल्लें तेन्नाय सांगिल्लें ताणें की लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक आपूण कॉन्फिडन्सान घेवन एक डिसिजन, एक तोडगो काडटलो म्हणून। म्हाका आज शॉक जालो जेन्ना आन्सर हांवें पळयलें, आनीक हातून एक दिसता की ते कॉन्फिडन्सान घेवपाच्यो बी खबरो आशिल्ल्यो त्यो फक्त एक वायट लाय कश्यो आशिल्ल्यो। इतले मजगती चौगुले बंद पडली तरी थंयचो स्टाफ वाऱ्यार पडचो ना हाची काळजी शिक्षण खात्यान घेतल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। शिक्षकांक खंय ना खंय आस्पावन घेतले म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। कोलवा वॉर्ड 4 एक घर फोडून चोरांनी भांगराच्यो वस्ती आनी कॅश धरून 3 लाखांचो हात मारलो। राती चोरांनी नळे काढून घरांतल्यो 3 आरमारी फोडल्यो। बॅगांनी मेळिल्ल्या 10,000 कॅश, भांगराच्यो 2 सरपोळ्यो, 2 मुदयो, 1 पेंडंट आनी 1 ब्रेसलेट फारायले। प्रकरणाचो तपास चल्ला। घरकारान थंय बांदकाम करतल्या कामगारांचेर दुबाव उक्तायला। कुजना नळकांड, निसणीचे चोण कुजना नळकांड, फ्रिजीचे सोन देवानीन भितर सोले आनी आमगे 3 काबर्ड्स ओपन केली आनी सगळें रेन्सॅक केलें तेमी आख्खें, सगळो रोप बीन सगळो शिवराक आयला आनी प्लस आमगे बॅग सगळें पर्स सगळे पयशे आहलो ते वयले अरावंड 10,000 आहलोले।
कॅश आणि 2 गोल्ड चेन्स, एक पेंडल, 2 फिंगर रिंग्स, एक ब्रेसलेट घेऊन गेले आणि 3 ATM कार्ड आसले. कन्स्ट्रक्शन काम चलता सो थिंग थोड्या लेबरांची आमकां डावट आहा. घेऊया एक विराम.